नमस्कार, भांगरभूंय डिजिटल टीम तुमकां दिता आयच्यो मुखेल खबरो। कोंकणी मोगींनी एकठांय रावन भाशेची उदरगत करपाक जाय अशें मत अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे अध्यक्ष फादर मोजित्रो आताईर हांणी उक्तायले। मडगांवां अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या 33व्या अधिवेशनाचे जाले उक्तावण। अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेत साहित्यीक विशांत सिनाय खांडेपारकार हांच्या परब ह्या शिक्षणीक लेखांच्या पुस्तकाचे लोकार्पण जाले। त्या वेळार मुखेल सोयरे डॉक्टर गणेश देवी, मानाचे सोयरे नंदगोपाळ शणै, अध्यक्ष फादर मौजीन आतायत, येवकार अध्यक्ष प्रशांत नायक, आयोजन समिती अध्यक्ष अनंत अंगणी, उपाध्यक्ष रत्नमाला देवकार, सचिव गौरीश वेर्णेकार हाजीर आशिल्ले। कोलवाळे फुलांचे हार विकप्यांमदी धंद्यावयल्यान वाद जाल्ल्यान सुरी हल्लो। जंग बहादूर रावपी थिवी आणि देवानंद माळी रावपी रेवोडे हे दोगूय जखमी, तांचे जीएमसीत उपचार चलतात। काकोडे उद्योगीक वसणुकेत गौरी पॅकेजिंग फॅक्टरीत उजो लागून लुकसाण, उजो पालोवपी दळान उजो नियंत्रणात हाडलो। गोल्डफ्लेक कंपनीच्या नावान बनावट सिगरेट तयार करून वेगवेगळ्या राज्यांनी वाटपी कंपनीचेर रायगड पोलिसांनी धाड घाली। हातूंत 5 कोटींचो माल जप्त करून कंपनी चलोवपी 15 जाणांक पोलिसांनी अटक केली।